पेडण्या हरमल वाठारान एका 37 वर्साच्या तरणाट्याचो खून जालो. अमर बांदेकर अशा तरणाट्याचें नाव आसा. हो तरणाटो हरमल दर्यादेग वाठारान पासयेक गेल्लो तेन्ना एका बारीकशा कारणावयल्यान ताचो शेकाच्या कामगारा कडेन वाद जाल्लो. हो वाद मारामारी मेरेन पावलो. ह्या मारामारीत अमराक चड मार लागिल्लो. जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात ताका वाटेरूच मरण आयलें. ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आयतारा तिनसांजेर काजरेघाट कुमठळ वाठारांतल्या न्हंयेत राजस्थानाचो तरणाटो बुडलो. बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव प्रदीप कुमार आनी तो फोंड्या कामाक आशिल्लो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालपी दळान सोद घेतलो, पूण तो सांपडलो ना. रात जाल्ल्या कारणान उजो पालपी दळान आपलो सोद वावर थांबयलो. सोमारा सकाळीं परतून ताका सोदपाक वतले. मुळगांव मायनिंग प्रश्न पेटून थळावे लोक आता आक्रमक जाल्यात. मायनिंगाक विरोध करीत मुळगांवच्या चाळविल्या लोकांनी आयतारा सांजे गांवांत चलपी खणीचेर धडक मारून कामकाज बंद केलें. गांवचे प्रश्न सोडयात अशी भुमिका घेत बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून 400 परस चड लोकांनी मायनीचेर धडक दिली. दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनीचेर धडक दिल्ल्या लोकां मदीं थळाव्या सरपंचा सयत हेर पंच वांगडी तशेंच वेगवेगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी वांटेकार जाल्ले. फोंड्या उसगांव वाठारांत सांठोवन दवरिल्ल्या उसाच्या चोथ्याक उजो लागलो. सोमारा सकाळीं उसाचो चोथो घेवन कोल्हापूरच्यान ट्रक आयिल्लो. ह्या ट्रकान रिव्हर्स घेतना लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान लायटीचो खांबो मोडलो. हाका लागून शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. उजो लागिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालां. शिरगांव वाठारांत एका घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागलो. भांगर तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 4 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जालां. ही घडणूक आयतारा रातीं घडली. लोकांचे मजतीन उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उजो वेळारच नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. मात उजो नेमको कसो लागलो तें कळूना.
सोमारा प्रवासी बसीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान दोनापावला जेटीच्या गेटीक बशीन धपको दिलो. सकाळी 7 सुमार हो अपघात घडलो. जेटीर कोणूच नाशिल्ल्या कारणान मोठो अनर्थ टळ्ळो. सोमारा दोनापावला जेटीचेर एका प्रवासी बशीक अपघात जालो. बशीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. दोनापावला सर्कला कडल्यान नेटान आयिल्ली बस जेटीची गेट तोडून फुडें गेली. बस नेटान येता ती पळोवन गेटीर आशिल्लो सुरक्षा रक्षक कुशीक गेलो म्हणून साल्वार जालो. सकाळ फुडें जेटीरूय कोणूच नाशिल्लो. ताका लागून व्हड अनर्थ टळ्ळो, नाजाल्यार व्हडली दुर्घटना जावपाची आशिल्ली. शिक्षणाचो पाया मजबूत करपा खातीर मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप गरजेचे. सत्तरींतल्या भुरग्यांक शिक्षणाच्यो दर्जेदार सुविधा मेळच्यो हे खातीरूच पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेत धाडटात. आयच्या काळात शिक्षणा शिवाय दुसरो पर्याय ना. ताका लागून सत्तरींतल्या शाळांची शिक्षणाच्या बाबतीत अडचण जावची न्हय हे दिश्टीन आपूण यत्न करतलो, अशें थळावो आमदार तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पाळीव डुकरांची बेकायदेशीर वाहतूक करपी 2 पिकअप वाळपय पुलिशेन जप्त केले. दोनूय पिकअपांनी 53 दुकर आशिल्ले. हे दुकर बेळगांवच्यान मडगांवां व्हरताले. केरी चेक नाक्याचेर दोनूय पिकअप आडायले तेन्ना भितर दुकर आशिल्ले दिश्टी पडले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पिकअपांच्या दोनूय ड्रायव्हरांकडेन कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्लीं. ताका लागून पुलिशेन दुकरांनी भरिल्ल्यो दोनूय गाडयो जप्त केल्यो. घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. अंजुना वागातोर हांगच्या बांदकाम सुवातेर कॉन्क्रिटाचो मिक्सर ट्रक रिव्हर्स करतना उलटलो. ह्या घडणुकेत ड्रायव्हराक तकलेक आनी मानेक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. ताका लागून ताका आसिलो हॉस्पिटलांत सध्या उपचारा खातीर भरती केला. फुडलो तपास चालू आसा. उत्तर भारतांत भरपूर पडपी धुक्याक लागून रेल्वे येरादारी आडकून पडिल्ली. हाका लागून प्रवाशांची मात बरीच गैरसोय जाली. मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान सुमार 15 ट्रेनी डिले करच्यो पडल्यो.
मांद्रे दर्यादेगेर जाल्ल्या झगड्यात अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात हात आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करतले, पूण भायले लोक गोंयांत येवन गोंयकारांचेर हल्लो करतात. हें योग्य न्हय. हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलयला. तांणी दुबावितांचेर खर कारवायेचें आश्वासनूय दिलां, अशें थळावो आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. गांवचे प्रस्न पयलीं सोडयात, उपरांतच मायनिंग सुरू करपाचो विचार करात, अशी ठाम भुमिका मुळगांवच्या लोकांनी घेतल्या. खण प्रस्नाचेर सोमारा वेदांताचे अधिकारी आनी ग्रामस्थांची एक बसका मुळगांवां जाली. वेळ घेयात, पूण लेखी गवाय मेळे मेरेन मायनिंग बंद दवरात, अशी मागणी मुळगांवच्या लोकांनी केली. मजगती लोकांच्या मागण्यांचेर विचार करपाचे उतर वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. साकोडा पंचायतीच्या धारगे वाठारांत श्रमदान उपक्रमा खाला बांदपाक घेतिल्लें घर वर्स जालें तरी अर्दवट स्थितींत आसा. तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिचें घर फाटल्या पावसान कोसळिल्लें. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी केल्ली. हाची दखल घेवन आमदार गणेश गांवकारान सभापती रमेश तवडकाराक हे विशीं कळीत केल्लें आनी श्रमदान उपक्रमा खाला ह्या घराचें काम हातांत घेतिल्लें. मात 1 वर्स जालें तरी ह्या घराचें बांदकाम पुराय जाल्लें ना. फकत 6 नगरसेवकांच्या हाजेरीत म्हापशे पालिकेची बसका जाली. हे बसकेत कांय विशयांचेर चर्चा जाली, तशेंच कांय प्रस्तावूय पास केले. पूण 3 विरोधी नगरसेवकांनी हे बसकेचेर बहिष्कार घालो. कायदेशीर प्रक्रियेक फाटो दिवन ही बसका घेतिल्ल्याचो आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केलो. तशेंच तांणी नगराध्यक्षाच्या राजीनाम्याची मागणी केल्या. महाराष्ट्राच्या भलायकी खात्यान जीबीएस म्हणजेच गुल्लेन बेर्रान एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलां. पुण्याक ह्या व्हायरसाची सध्या 7 आसा. सध्या केसी 101चेर पावल्यात, जाल्यार 16 दुयेंती व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ल्याचें कळटा. हो व्हायरस भुरग्यां मदीं चड प्रमाणात पातळटा अशें कळटा.
हरियाणाच्या भारतीय वैजकी संस्थेन आयुष्मान भारत सेवा 3 फेब्रुवारी सावन रद्द करपाचो निर्णय घेतला. फाटले कितलेशेच तेंपा सावन प्रलंबीत आशिल्ले पयशे भरूंक नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. हाचो फटको सुमार 1300 हॉस्पिटलांक जाला. राज्य सरकारा कडेन जाल्ले चर्चेत हो प्रस्न सुटावो जावं ना. तेलंगणाच्या महाबुबादाक एका शेतालाक सार सुमार 25 माकड मेल्ले अवस्थेत सापडले. हे माकड कशे मेले ते कळपाक मार्ग ना, पण कोणे तरी ह्या माकडांक विष घाला आसूया असो अदमास आसा. फुडलो तपास चालू आसा. वास्को पुलिसांक वास्को रेल्वे स्टेशनार 15 वर्सां पिरायेच्या चलयेक वाटोवपाक येस आयले. हे सांत चलयेक दिल्लींतल्यान किडनॅप केल्ले. हे चली एका दादल्याच्या कंपनीत सापडले. सध्या ताका अपना घरात व्हरून सोडिल्ल्याचें कळटा. राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच. सोमारा सांजे आगरवाडा पेडण्यात 2 चारचाकी मदीं टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. हालीसराक भरपूर प्रमाणात अपघातांचे प्रमाण वाडटात. हाका लागून येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. दिल्ली पोलिसांनी हरियाणाच्या एका एजंटाक एका बायलेक फेक पासपोर्ट करून दिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण त्या बायलेन खंय त्या दादल्याक 2 लाख रुपया दिवपाचें उतर दिल्लें.
बेकायदेशीरपणान गोमांसाची तस्करी प्रकरणात उस्मान खान आणि मोहम्मद वाली खान या बापूय पुताक वाळपय पुलिसांनी अटक केले। ताचे कडल्यान मोठ्या प्रमाणात गोमांस आणि गाडी जप्त केली। उस्मान खान वाळपयच्यान फोण्या हे गोमांसांची व्हरतालो। गोमांसाची तस्करी करपी प्रकरणात आता मेरेन वाळपय पुलिशेन 3 जाल्यार फोण्या पुलिशेक 4 खटले सुरू आसात। येदो व्हडलो पुरस्कार मेळटलो हे सपनातूय चिंतूंक नाशिल्लें। आमी सदांच सामान्य लोकांक खातीर काम केलां, आपल्याक वडविकाय नाका। गोंय मुक्ती झुजान दिल्ल्या योगदानाची दखल घेवन केंद्र सरकारान दिल्लो हो भोवमान आपूण स्विकारता, अशी प्रतिक्रिया 101 वर्साची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी उक्तायली। पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाले उपरांत लिबिया उलयताली। फाटल्या वर्सा पुराय गोंयभर 2287 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो, जाल्यार पावसाळ्यांत झाडां आनी लायटीचे पोल दोंगराची पालसणां कोसळून लुकसाण जाल्ल्याचे 4139 फोन कॉल्स उजो पालपी दळाक आयले। ते भायर उजो पालपी दळान 143 मनशांचो जाल्यार 764 जनावरांक वाटोवपाक उजो पालपी दळाक येस आयला। राजधानी पणजेत आशिल्ल्या पुतळ्यांकडेन सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्या। तांची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ते चिखलान माखल्यात। सुकण्यांनी तांची हळशीक करून दवरल्यात। तेन्ना महापालिकेन तरी फुडाकार घेवन ह्या पुतळ्यांची देखरेख करची अशी मागणी समाज वावुरप्यांनी केल्या। हालीसराक फकत जाणट्याच न्हय जाल्यार तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत कॅन्सराचे दुयेंस जाता। आमच्या मनात असो एक समज आसा की 40 वर्सां वा 50 वर्सां पिरायेच्या मनशाक कॅन्सराची लागण जाता, पूण आतां 50 वर्सां सकयल सुद्दां कॅन्सर जाता। चड करून बायलां मदीं कॅन्सर चड दिसून येता। सोरो पिवप वा सिगारा ओडप, तंबाखू खावप हातूंत कॅन्सर जावपाचे चड शक्यताय निर्माण जाता। हें सगळें कमी केलें वा कायम बंद केलें जाल्यार कॅन्सर फ्री जावं येता।